बायलांक 33% आरक्षण विधानसभेत तसेच लोकसभेत मेळचे म्हूण सोमारा महिला काँग्रेसीन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकराक निवेदन पत्र भेटयले। 2019च्या वेंचणुकां पयलीं हे बिल पास जाल्ले जाय म्हूण मागणी महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुथिनोन केल्या। आरडीएक्स खातीर चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगेस आनी निलेश परवार। हे फक्त लिप सिम्पटी जाल्ली आसा की बायलो इक्वल टू मेन म्हणून, पूण पळोवपाक गेल्यार खंय तरी सोशल नॉर्म्साक लागून सांगपाचें म्हणल्यार बायलांक खंय तरी फाटीं दवरलेली जाता। इट इज नॉट वी आर डिमांडिंग नॉट बिकॉज वी आर वीक बट वी वॉन्ट इट रायटफुली करा कित्याक बायल्यो आसतल्यो म्हणून। आनी 2019 जाता तितल्यो बायल्यो आमकां दिसूंक जाय म्हणून, जावं ते विधानसभा जावं ते असेंब्लींतनी लोकसभा। आयज कालच वी आर प्राऊड दॅट वन ऑफ आवर इंडियन सिस्टर मानुसी चिल्लर शी इज बिकम मिस वर्ल्ड। आयज तिका खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो, पेरंट्साचे पुश मेळ्ळें, शी इज नोन नाव मिस वर्ल्ड म्हणून। वी आर प्राऊड इन मिस इंडिया। हे आमचे मानुसीबाई ते कोण एक भारतीय नारी ती, तिका खंय तरी पुश मेळ्ळें, सो शी इज ऑन द इंटरनॅशनल मॅप टुडे दॅट मिस वर्ल्ड जालें म्हणून। तशें बायलांनी समज तशें 33% केलें जाल्यार आमकांय खंय तरी टू बी बेटर लिडर्स सारखे टू शो आवर कॅपेबिलिटी नॉट ओन्ली इन इंडिया मे बी इवन इन द वर्ल्ड, लायक आवर प्रायम मिनिस्टर लेट प्रायम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हे खंय तरी तेणी करचें म्हणून आमी मागता। आनी हो डिमांड आमी आयज जो चीफ मिनिस्टर पर्रीकराक दिल्लो आसा, पर्रीकरान आमकां सीएमान बरे भाशेन एंटरटेन केलें, आमचें पत्र वाचून घेतलें and he has willingly said definitely we will try and see that this has to happen and we'll pass this bill to Narendra Modi.